अभिनंदन करता एसटी कॉर्पोरेशनाचे आणि त्याचबरोबर आमचे इन्क्युबेशन सेंटराचे जाणीन हो एक एमिकेबल म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग जे ह्या एसटी समाजा खातीर अपलिफ्टमेंट करपा खातीर तांकां एक ट्रेनिंग दिवपा खातीर स्किल ट्रेनिंग दिवपा खातीर तांची एक उर्बा वाडोवपा खातीर आज हो मेमोरंडम ऑफ अंडरस्टँडिंग आयज सायन जाल्लो आसा। एक गोष्ट आम्ही सातत्यान लक्षात दवरपाक जाय की तुमचे कडेन हांवें खुबशे फावटी हांव संवाद करीत आशिल्लो उलयत आशिल्लो। एक वेळ असो आशिल्लो की आमकां संघर्श करचो पडटालो पण ती परिस्थिती आज ना। तुमकां आज कितें जाय ते दिवपा खातीर आज एसटी कॉर्पोरेशन ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट एकंदरीत म्हजो सरकार ज्या सरकारान भितर हांव आज मंत्री म्हणून आसा थंय दिवपा खातीर आमी कटिबद्ध आसा। जर तुमकां जर दिसता की 25 लाख किंवा 10 लाख आमकां आज कमी पडटा तो बिझनेस सेटअप करपाक जो आमच्या मनाक काडिल्लो आसा तुम्ही प्रपोजल घेवन येयात। आय विल सी दॅट 25 लाखा जाग्याचेर तुमकां 50 लाख रुपये दिवपाक सुद्धा सरकाराची तयारी आसा। हे हांव जबाबदारी म्हज्या खांद्याचेर आज घेता पण यू हॅव टू कम आउट विथ द प्रपोजल। कारण तुम्ही जर मुखार येतले जाल्यार आमकांय बरें दिसतलें। बाकीचे जो वेलफेअर जे स्कीम्स जे आसात आमचे बिडिओन म्हणले I don't know what is the reason behind the rejection of some of the files. पण पंचायतीचेरूच तुम्ही फंडाचेर तुम्ही डिपेंड न राहता म्हज्या आदिवासी विकास योजने भितर खूबसो फंड आसा तातूंत भितर हांवें काही थोडेशे प्रॉब्लेम्स आशिल्लो किंवा डिफिकल्टीज ज्यो आशिल्ल्यो त्यो हांवें स्ट्रीमलायन केल्ल्यो आसात। आय हॅव मेड द अमेंडमेंट इन दॅट प्रॉब्लेम्स मे बी एखादो वेळ म्हाका लँडलॉर्ड एखादो एनओसी दिना म्हणून तो एखादें रिजेक्शन जावन आयलें आसतलें किंवा कोणाचे तरी ऑब्जेक्शन अशें तरेन पण आज सगळ्यांक आमी एक नोटीस केल्ले आसा की सगळे भाटकार जे आसात ते खंय तरी अमेरिकेत रावतात खंय तरी मुंबय रावतात आणि आमचो लोकांचो विकास जो आसा तो आज खुंटील जाल्लो आसा म्हणल्यार अनडेव्हलप्ड जाल्लो आसा। आणि म्हणूनच ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी करपा खातीर पंचायत हॅज टू गिव अ अंडरटेकिंग। असेंब्लीक एक प्रश्न आसता की ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचो फंड कितलो पर्सेंट युटिलायज जाल्लो आसा। दुसरो म्हाका कोण तरी विरोधकूय एखादे उलयतात की आमकां बजेटरी प्रोविजन आसा कितलो आसा 17,000 crores रुपीज आमचो हे आसा बजेट आसा तातूंचे 10% कितले जाता 1,700 crores। पण हे कायदेशीर कॉन्स्टिट्युशनली आमकां दिवपाक जाय पण ते काम करतले जाल्यार देयर इज नो प्रपोजल्स आर कमिंग फ्रॉम द पीपल ऑफ द गोवा। म्हणजे एसटी लोकां कडल्यान ते प्रपोजल येवप हे खूब महत्वाचें आसा।